मोझांबिकान श्रीलंकेचेर 1-0 गोलान जैत मेळोवन लुझोफोनिया खेळा सर्तीच्या फायनलींत पावल घालें। फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमार शेनवारा ही पयली सेमीफायनल जाली। दुसरी सेमीफायनल आयतारा सांजे गोंय, भारत आनी माकाव मजगती जातली। इतल्या मजगती बांबोळे सुरू आशिल्ल्या एथलेटीक सर्तींत गोंय भारत पंगडाक आनीक 4 भांगरा पदकां मेळ्ळी। Brightly till the 29th when the closing ceremony takes place. Winner will move to the final. As Sri Lanka start off with the ball played back. Up front is going to be Mohammad Rifnas. He and a few of his teammates. Rifnas, as the ball runs deep to the skipper Edson Almeida, the 20-year-old Almeida has been playing for the junior squad. Down the supply inside the penalty area has been slightly poor, but this time Veerasinghe again. That was a bolt out of the blue, but Veerasinghe didn't keep his eyes off. And was a stellar shot. Edmondson Dove back pass inside the goal area and just missing the upright on the far side. Mozambique, lovely ball, a falter from Veerasinghe, empty net and an empty goal mouth, bewitchingly inviting Mickey Sone, and there he does those cartwheels in the air, and Mozambique have gone into the lead. And again there in the 250-meter zone, there is going to be the anchor man now. Anchor man for India is Varghese, and it is India, Sri Lanka. Sri Lanka is getting the gold. Sri Lanka, India and Macau, China. काणकोणा 108 आपत्कालीन सेवेची अँब्युलन्स वेळार पावंक नाशिल्ल्यान गुरुवार बायलेक घरांतच भुरग्याक जल्म दिवचो पडलो। अँब्युलन्स 1.5 वर उसरा पावली। 108 आपत्कालीन सेवेचो काणकोणच्या कम्युनिटी भलायकी केंद्रांत सध्या अँब्युलन्स म्हूण वापर जाता। ह्या भलायकी केंद्रांत मुळाव्यो सुविधाच नात। कोणूय दुयेंत पडलो जाल्यार ताका मडगांवां वचचें पडटा अशी थळाव्यांची कागाळ। काणकोणा 2 तरी अँब्युलन्स दिवच्यो अशें थळावे मागतात। तू फोन कितला केल्लो? हांव 8 फोन केले। 8 फोन केल्लो, मागीर एम्बुलन्स अर्धा वरान अशें येता म्हणून सांगलें। पावली कितल्यांक? पावले 9:30। 9:30 पावली। ओके, तेन्ना डिलिव्हरी जाली पाहिजे? डिलिव्हरी जालेली, घरा कडेन डिलिव्हरी जाली। आनी कितें सांगलें गाडी? मागीर मातशी गाडी करून येवं म्हणपाक लागलें। मातशी गाडी खंय गेले आसा, मातशी गाडी करून तुमी येवं म्हणून सांगलें। डिलिव्हरी जाले तर गाडी करून येवं म्हणून सांगलें। काणकोणचे कम्युनिटी भलायकी केंद्रच सध्या दुयेंत पडला। मुळाव्यो सुविधा ना त्यो ना, आतां एकुलती एक अँब्युलन्स आशिल्ली तिवूय मोडल्या। 4-5 दीस जाले अँब्युलन्स मोडून पडला। ताका लागून हे भलायकी केंद्र 108 आपत्कालीन सेवेची अँब्युलन्स पेशंटांक काणकोणच्यान हाड व्हर करपाक वापरता। ताचो परिणाम काणकोणकारांचेर जाला। आपत्कालीन परिस्थिती वेळार काणकोणकारांक अँब्युलन्स मेळना। 108 वर 2 वरांनी उसरां पावता म्हूण काणकोणकार बेजारल्यात। काणकोणा इतली व्हडली दुर्घटना घडली, मात सरकार तातूंतल्यान कांयच शिकूंक ना। काणकोणा आनीक 2 तरी अँब्युलन्स जाय अशें लोक मागतात। मेळना म्हणल्यार कितें आसता, आमी चडशी बिजी आसता, हेल्थाची हें आसता, कॉल करताले। नॉर्मल पेशंटा सुद्दां गाडी ना, तेमची गाडी सद्याक ब्रेकडावन आसा ती आमकां खबर ना। कितें काल साकून आमी कॉल करत। पूण लोकांक सर्वीस मेळना 108ची सारकी। लोकांक सर्वीस म्हणल्यार कितें आसता, चडशी गाडी ह्या बिजी उरली, हांगच्यान मडगांव वयता म्हणल्यार आनी परत येता म्हणल्यार तुमी 108 एम्बुलन्सीचें काम करता, हॉस्पिटलाचें एम्बुलन्सीचें काम तुमी करता, ताका लागून सर्वीस मेळना। तशें आमचें सांगता येता। आम्ही ऐकलं की रूल्स अँड रेग्युलेशन की 108 नॉट सपोज टू कॅरी द 30 to 40 किलोमिटर्स बिकॉज एक अँब्युलन्स आमकां काणकोणा दिली ती तर 108 गेली जायत। दुसऱ्याक फाल्यां एमर्जन्सी अटॅक येयलो, कितें जालें जाल्यार मेजर प्रॉब्लेम तिका गाडी ना। म्हणल्यार इतलें करून आमी गांवकार काणकोणकारांनी कितें करपाचें? असली परिस्थिती येयल्यार आमी खांदारमान तेमकां मडगांव व्हरपाचें। आतां आमकां हें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हूण दिला, ह्या केदारा प्रमाणे हितून डॉक्टर आसा कितें, हितून व्यवस्थीत वस्तू आसा कितें? एमर्जन्सी काहीच ना काणकोणाक। एमर्जन्सी म्हणल्यार
मनशान मारपाचेंच शेवटी ह्या काणकोणाक. गव्हर्मेंट परचेस करतलो, अरे बाकी तुम्ही ते पळय कितें सुविधा करतात त्यो बंद करात आनी ॲम्ब्युलन्स म्हणून हॉस्पिटलां परचेस करून दिया न्हू तुम्ही. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. 8 ते 19 वर्साच्या मतदारांच्या नोंदणीत गोंयची सरासरी 60% आसा, जाल्यार भारताची एव्हरेज 40% अशें राज्यपालान सांगलें. पूण ही टक्केवारी वाडोवपा खातीर यत्न करपाक जाय अशें राज्यपालान 4थ्या मतदार दिसा सांगलें. जात आनी धर्मा परस मुद्द्यां खातीर मतदान करपा खातीर जाणट्यां मदीं तरणाट्यांनी जागृताय करची अशें राज्य वेंचणूक आयुक्तान मागलें. शेनवारा गोंयांत 4थो राष्ट्रीय मतदार दीस मनयलो. कार्यावळीक नव्या मतदारांक वेंचणूक कार्डां दिली. गोंयच्या मतदारांनी देशा खातीर मतदान करतना मनात कसलोच भंय दवरिनासतना चिंतून मतदान करचें असो संदेश राज्यपालान दिलो. Electorate participates in the electoral process freely and fearlessly. Your vote is your future and the future of our great country. I feel that the National Voters' Day is not just an occasion for the voters to take a pledge, but also for the Commission to resolve to make voters' participation more friendlier and attractive. You are also aware that the Election Commission has introduced a new initiative known as None of the Above button in the ballot, wherein you have the liberty to express your displeasure against the contesting candidates. Scenario which every year unfolds, whereby not only money, not only liquor, but the caste comes out as a winner. You as children can guide your parents. You as children can light the way. You as new voters can be steadfast that you will not go for short-term gains. हांगासर आमी वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सींतली जवळ 400 कार्डां जे 18 वर्साचे भुरगे फर्स्ट टायम इलेक्ट्रल रोलार एनरोल जाल्या तांकां वाटिल्लीं आसा. तांकां एक इन्स्पिरेशन दिवपाक की हाज्या फुडें तांच्यांनी इलेक्शन प्रोसेसान कंटिन्युअसली इनवॉल्व जावंक जाय, ह्या इन्स्पिरेशन दिवपाक हे तांकां आमी हांगासर कार्डां ही डिस्ट्रिब्यूट केल्ली आसा. जो मतदान करता आसतना कसलेच प्रभावात नासतना तो समाजाक बरें करतलो, समाजाचो ताका तळमळ आसा, समाजाची उत्कर्शा खातीर वावुरतलो, ताका मतदान करपा खातीर खंयच्याय परिस्थितीक योग्य मनशान मतदान करचें हाचे खातीर एक हो प्रोग्राम आमी आयोजन केल्लो. सगळे कडेन वचून आमचे युवक जागृती करचे आसतात. देवेंद्र गांवकर, महेश गाडी आनी दिशांत परब प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.